हांव वता आसतना हांगा आमगेले गव्हर्मेंट एक हॉस्पिटल वता सर ते चेडूवाल पुरा वॅक्सीन पुरा दिता ताजे कडेन एन्क्वायरी करता वता सर आमगेलो ऑफिस आसा हे बंदच दिसता तो कार्ड दिला त्याला ह्या पुरा बुकलेटान बरयला तूं म्हाका वॅक्सीन पुरा गव्हर्मेंटा तकून दिला त्या म्हळ्यार म्हाका पुरा वॅक्सीन दिला हंगा अम्मा तर जवारीचे चपाती करता असा कमेंट आयला की ना जवारी चपाती अम्मान करताना सॉफ्ट जाते की तर ताची काय ती आता सांगता ती कशी करची करून व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुढे नक्की गुड मॉर्निंग घंटी जाले 11:15 हांव वेळ उठयलो रात्रीची केव न्हिदतान वेळ जाल्लो तर सकाळ क्लास नाशिल्लो तर आरामशी उठयलो हांगा कसं सुपर हांगा क्लायमेट जाल्लो पळया चलो आतां ब्रेकफास्ट करया दूध वचून हाडका आनी हांगा पळया कशी मोड जाल्लो पळया ओ हो 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 म्हाका दिसता आतां थोडे दिवसांत पावस येता दिसता सुपर क्लायमेट जाल्लो पळय म्हाका आतां रेनकोट आनी पुरा आतां रेडी करून दवरका तर येस करून आतां पळोवका नाजाल्यार 9 वचून घेवन येवका हांगा आतां दूध घेवया चलो आतां अम्मा हांगा ब्रेकफास्ट करता आसा आज ही अम्मा स्टायलाचे रोल हांव खण्ण हांगा च्या करता आसा सुपर मावशी चमकयल्यार तिका काम करून हांव आतां मागीर स्टुडंट आला आसलो एग्जामाचे आसलो फॉर्म भरचे आसा ते आतां फस्ट कंप्लीट करता आनी अम्मा ते दोळते आसना तांणीच रेडी करता सर ब्रेकफास्ट रेडी जाला अम्मा आतां मोड जाला गो हांगा आनी पावस येतलो दिसता स्टुडंटाल फॉर्म बंद जाला आनी हांगा मात लंचा प्रिपेर करता सर हांगा आलसंद ती सिंधीत आसा आलसंद उपकरी वाप आसा अलसंदच न्हू उपकर करया वायट जाता न्हू तो आज अलसंदे उपकरी तर हांव वता आसतना हांगा आमगेले गव्हर्मेंट एक हॉस्पिटल वता सर ते चेडूवाल पुरा वॅक्सीन पुरा दिता ताजे कडेन एन्क्वायरी करचे वता सर ते जस्ट हांगा पावलो येद्राकची ते एक सान घर आसना ते गव्हर्मेंटाचे तर ते वचून निमगुया सांगेलो ऑफिस आसा हे बंदच दिसता एक फावटी एन्क्वायर करून पळोवया हांगा तर ओपन आशिल्लें ती एक बायल मनशी बसलेली तीन म्हाका एक कार्ड दिला बुकलेट म्हणजे तांतूं बरयलां की खंयची दिवसान तूं कसन दितात करून 45 डेसा मागीर ताका बाबाक हाडुका स्टार्टींग आतां ताका BCG हेपेटायटीस B आनी OPV दिला तर बाकीचे आतां 45 डेसा नंतर मागीर बाकीचे मेळटलें ह्या पुरो बुकलेटान बरयलां तर आतां वचून वाचुया आनी ओन्ली ऑन सॅटर्डेज तांणी दितात की 11 to 1 तर त्या टायमाक घेवन येवका चलो आतां हें वाजिता आनी मागीर शुभदाके सांगता हें कार्ड दिलां तांणी आनी हें पुरो रेजिस्ट्रेशन कार्ड हे मागीर बाबाले पुरा कसन रेकॉर्ड्स हांतूच बरयतली तर हांव म्हगेल्या फ्रेंडाकय निमगेलो आतां फोन करून तर ताणें तागेल्या चेडवाक पुरा गव्हर्मेंटा दाखोवन दिला की सांगता आशिल्लो की असना गव्हर्मेंट दाखोवन खरी तांगेले फ्रेश येत तुकी आतां पळय आतां आनी मागीर बरला जाल्यार पिडियाट्रिशनाक तांणी बरोवन दिला ते तूं तागेलो वचून घे करून गे अशी सांगली म्हाका तर आतां तांची म्हाका आतां शुभदाके सांगा आतां तिवय सांगता आशिल्लो हांवें निमगे तांगेले बगले नासना तांकांय चेडू जाल्लें आतां तांणी होड जाल्लें ना तांणी खंय वॅक्सीन करतात करून तांगेले उलोवन मागीर डिस्कस करून मागीर आमी डिसिजन घेवया म्हाका म्हगे फ्रेंड सांगता आशिल्लो की गव्हर्मेंटा दाखोवन घे गे ते येता आतां कार त्या बायकान तूं सोडलें आतां वापस तो वचची नाका मागीर हाडया म्हाका लागल्या वयर हाडटाची की वाजिता तूं वापस तो वचका मा तूं म्हाका वॅक्सीन पुरा गव्हर्मेंटा दाखोवन दिल्लें म्हाका आनी आमी पुरा गव्हर्मेंटा दाखोवन दिल्लें तूं ट्रस्टा वचून खंयची ट्रस्ट हाजे तेय वचून दिला GSB ट्रस्टान तो अच्छा नाही म्हळ्यार गव्हर्मेंटा दिली अशी वा त्या म्हळ्यार एकच तुका निमगेला खंय दिलें गव्हर्मेंटा दिलें की आमगे GSB ट्रस्ट वचून दिलें अच्छा ओके ओके ना अशी निमगेलं काय ना काय इतलं काय फरक ना कसं नाही असं आलं त्यांना ठीक आहे दिला तू कसं उलयता तू कशी ओढ केला आम्ही अशी तर कसं नाही गळ यात ओढ केला आता दिला न्हू आता तुमगे जाता तुमकां कळटात कशी गजाल घडची म्हणून तशी त्या बुडगास येता बुडगासाठी करत नाशिल्ल्या ते तुमकां कळनाशिल्ल्या तांकां गेले वेळ येता कळची न्हू ते पुरो दिला पुरो समा पडयला तुमकां तुका पडयला कळना म्हाका एक मात्र एक हांव वचून घेतलेलें केन्ना कोविडाचे कोविड अपराजन तशी न्हू कोविड अपराजन तशी न्हू ठीक अशें हांव एन्क्वायर करचें जमकलें आमकांय कळटा ना कसन आसा ते एक म्हळ्यार वार वारान तूं
दिता ती वचून गव्हर्मेंटाच्या आमकां हांगा म्युन्सिपाल्टीन म्युन्सिपाल्टीचे त्या मेळटा पळय जी पोलिओचे त्या पोलिओचे त्या- BCG मागीर हा, हॅपेटायटीस बी जॉन्डिसाचे ह्या पुरा त्या पळय ते वय त्या डॉक्टर लागीं वचून ते हें केलेलें त्या पळय तुगेलें हें पळय पोलिओचे पळय आमगेले बगला येता आशिल्ली ती. हा त्या मागीर ते ते स्टॉप drops वय दिवचे. वय त्या नेतर रपता ती पण जेवढं असं म्हणतात ते बरोबर होतात भायर येऊन तिथले. त्या कळलं त्या त्यांनी करता ती बाकीच पुरा मस्त पुरो वॅक्सिन वय, असं वय, मस्त असं एक नाही मात्र. 15 रोज किती दिवस असं 15 रोज टिके वय 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 सगळी दिवस करेक्ट वय. करेक्ट सगळ्या शाखेतांनी दिला हा 15 रोज दिला मी म्हणतात ते त्यात लास्ट त्यांची Last. त्या मळारी म्हाका पुरो वॅक्सिन दिला काय ना ठीक आहे अशी मजाक करतात पुरा केला कोणची हांव अशी निमगी लायले काही दिला करून गव्हर्मेंटा दिलें की प्रायवेटात दिलें अशींची थंय मेगा काम करता आसतना तो अम्मान सांगलें की लंच रेडी जाला तो अम्मान हांगा उपकर रेडी करून दवरल्या सॅलेड आनी हें पळया ओ हो हें कसून गो अम्मा मुगाचे दुसरी गोष्ट. हां मुगाचें हें पळया गायज आज अम्मान मुगाचे दाळ केल्या ओ हो सुपर लायक आमगे प्रिय मित्र धन्य गालो आहा वाह कसन पोरमोळ येता सर एक नंबर क्या बात है आणि ह्या पळया आमगे फेवरेट दही शीत एक नंबर सॉलिड दाळ जाली आहे तर ह्या दाळी खातीर कसन केला अम्मा ते दाळीक ते फण्णाक जिरे हिंग घालो मागीर अद्रक लसूण मागीर कांदो तितले आनी हें तो गरम मसालो आनी एक हें काश्मीरी मिरची आनी फण्णां दोनी तनी मिरसांगो केले हळदी पिठी मीठ ते मूग विंगड शिजयलो एक टोमॅटो घालून शिजून घेतल्यार फण्णां घाले सुपर तर हे आज अम्मान सॉलिड केला चलो एन्जॉय करूया आमगे जेवण वाट्या घालना लंच तर हांव भायर सरलो आतां क्लासा खातीर घंटे जाले 5:30 आनी म्हाका 6 घंटा क्लास आसा तर सकाळ जागून घर कडेन आशिल्लो थोडो आराम करता आशिल्लो मस्त टायर्ड जाता तर आज मी गेले थोडे क्लास लेट आसा आतां अशी मोड जशी दिसता सर म्हळ्यार पावस येवच्या तयारी आसा हांव खंयची भाजिलो जाल्यार जून 10 पावस स्टार्ट जाता की पावस आयल्यार लायक वगी शेक वताले एकदम ब्युटिफूल दिसता न्हू स्काय कितलें छंद दिसता आनी क्लाउडच्या मदें जो सन लिपला सॉलिड मेगा म्हाका कितलें छंद दिसता न्हू स्काय ते क्लासांनी जाल्ले आतां घर कडेन वचचे हे पळय माजेर आमगेले म्हाका पळोवन आयले कशें रे कोंडो हां न्हिदली गाडी येता गो आतां जस्ट आयली बायली चल हो बाय मागीर मेळया तुवें बाय गायज वते कडेन मज्जर ती मेगल म्हापशी येयलेली म्हाका सोण आशिल्ली ती तर घरकड पावलो आनी हांगा अम्मा आतां डिनराक प्रिपेर करता आसा ती आतां जवारीचे चपाती करता आसा एक्चुअली असा कमेंट आयला की ना जवारी चपाती अम्मान करताना म्हळ्यार मस्त सॉफ्ट जाता की तर ताजे खातीर ती आतां सांगतली कशी करची करून अम्मा कशी करची जवारीचे चपाती ते म्हणजे ते उद्दा हून कर न्हू तांकां तुका लोत अच्छा आनी तूं हें उदक करची वय वय ओके उदक जालें ना बेप्पू बेप्पू है चिकवून करता मागीर चमच्यांची कशी गुडयत रावता मागीर निवता न्हू तें उदक करचें दवरला उद्दा होऊन जाता रे मागीर हांगचो मीठ घालचें आनी ती तेल घालचें तर मीठ घालचें वाट्यान तूं ताजी मागीर थोडें तेल घालची की चूर तेल ओके आनी ताजी मागीर चपाती पीठ जावं तितलें घालचें अच्छा जितलें चपाती पीठ जावका तितलें पीठ घालची काय जवारीचें हां पळय उदक खतखत आयला थोडीची तर हांगा जवारीची पीठ घालता आसली तुमकां कितलें जेवका तितलें पीठ घाला ती आनी तितल्यांची उदक तुमकां यूज करता ते हांगा आतां आमी 2 जाण आसा तर आनी तूं कितलें जातलें गो अम्मा 5 घालता 5 घालता अच्छा इतले पिठान तूं 5 चपाती जातली जवारीची हे लायक करून म्हाका चिक्के फोंड गेला म्हळ्यार उदक घालता ताजी वयरी हुनो घाल्यार मात्र ते सॉफ्ट जाता हे पळया
थोडे थोडे उद्दा घाल का लायक कोण कल्लू न्हू लायक कोण मिक्स कोर न्हू म्हळ्यार थोडं थोडं उद्दा घाल का ताका म्हळ्यार ते लायक कोर न्हू म्हळ्यार म्हळ्यार सॉफ्ट जातालें एक कपडी घाल्यार मागीर ते कसो गो तूं मागीर ते सिमेंटा जशी जातालें वय सिमेंट कशी जाता तशी जातली न्हू ताजी कितें थोडं थोडं उद्दा घाल्यार लायक करून ते पातळ जातलें पण आतां इतलं मिक्स करून न्हू आतां थोडे आनी उद्दा घालता ती अशी इंची कोर न्हू मागीर लायक करून चपाती पीठ कशी आमी कालयतात तशी कालोवचें सिंपल असं इजी असं हें पळया गायज आमी लायक करून न्हू कालयतस हें अंट जाता हां अंट येता पीठ अशी उदकांची केक लायल्यार अंट येता पीठ अच्छा ते लायक की जाल्यार रिबल ना दिली म्हळ्यार सुटसुटी जात ना लाटूचो समजायना हांव लाटून करची न्हू ते अशेंच करून करता ती आमच्या गुणान पड्यारांत तर ऊन उदक घाल्यार मात्र ते अंट जशी जाता थंड उदक घाल्यार जायना हय हो तर हे ऊन उदक केल्यार मात्र ते सॉफ्ट जाता म्हळ्यार पीठ सम अंट येता तेंचे सुटसुटी जाता अच्छा तर हें पळया तीन काडलेला ते लायक करून आनी कसं आनी कांय ना लट्टूचे मागीर चपाती म्हणजे बज्जूचे जालो हय सिंपल तूप लावचे लायक करून खावचे सिंपल असं पळय जाल्ली पळया हे पळया गायस अम्मान पळया कितले चंद कोण जवारी चपाती केल्या पळया एक नंबर अशी जाता ते हून उदकान केले रे सॉलिड ना चलो हांगा लायक कोण दाळ आमगे हून जाता तसं मुगाची चलो आता डिनर करूया घर कडेन आयले आनी येता तर पळय हांव हें बुकलेट हाडलें सकाळ नको नासलो बायकार आशिल्ले मागीर बायकार तकून बॅगा घाल्ल्या आतां हांव हांगा आयले एक दीत तसं घे गो तुगेल कितें कसं नाही मेगा कधी आतां म्हाका मराठीन वाजू का होय हांगा स्टार्टींग आनी लास्ट पळोवचे ते स्टार्टींग पुरो ते बायल मनशाले हांगेले प्रेग्नेंट वुमेन आज गो स्टार्टिंगाचे ते पुरो आसा तो आतां लास्ट हे पळय आतां आमगेले पळय बर्थाची हे जाला BCG हेपेटायटीस B OPV जाला आतां 6 वीक्सान तूं OPV दिवका आपासा ते पोलियोचे अच्छा OPV इज पोलियो अच्छा पोलियो पासून बचाव करते IPV वय तेची पोलियो पासून बचाव करते अच्छा पेंटावॅलेंट म्हळ्यार हे पेंटावॅलेंट कसं नाही कसं पेंटावॅलेंट डांगिया खोकला बापरे कसं मराठी आणि कावीळ म्हळ्यार जॉन्डिस कावीळ आणि होमिफिलिस हिमोफिलिस इन्फ्लुएन्झा ते कसं नाही इन्फ्लुएन्झा त्या कळली म्हाका इन्फ्लुएन्झा म्हळ्यार हिमोफिलिस तेचे बॅक्टेरियाचे नाव अच्छा 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 ओके 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 संसर्गजन्य आजारापासून सोडी मागीर PCV त्या दिवका आमकां ते न्यूमोकोकल PCB म्हळ्यार न्यूमोकोकल कसं नाही निमोनिया हा तेची न्यूमोकोकल फॉर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन निमोनिया ओके 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 मेनिंजायटिस अच्छा ब्रेनाचे ताजे तो या पुरो गव्हर्नमेंट अवेलेबल आसा हय आनी रोटा ओके जाल्ले हां म्हळ्यार पण आमगे 5 पण आमगे डॉक्टरान 6 दिला ना की 7 दिला म्हाका मागत ना यार त्यांची निमोका पड हे DPT ताण दिला त्यांना होय DPT बघ हांतू पळय DPT ला 16 ते 24 महिन्यान तू दिवका काय त्याच्या तो निमूका पडतले कोणे ऑलरेडी घेतला ना तांकां हे 16 अंग पुरो आसपळा होय पण 5 वर्ष 10 वर्ष 16 वर्ष ते दिवका या 16 वर्ष ते वयगतच कसन बाबाक दिला या पुरो रेकॉर्ड ऑन तू या बुकलेटात असता एक सांगता लायक या पुरो बेबीक वॅक्सीन देतात कसं कर का म्हणे पुरो मराठीन बरेला अच्छा लायक जाले मम्मी वाजी दिली माग जायच ना या पुरो माग 1 घंटा लागतले वाजू आता मग बाबाक 16 वर्ष ते वॅक्सीन दिवका होय तर तू घे नी मग उडकस ना त्यांचे सकाळ अम्मा निमगी दिलं की काही नको दिलं तू म्हाका वॅक्सीन असो म्हाका मेगेल हांव तिका एक सांगल्या हांव स्वतः एक वचून वॅक्सीन घेतला मेगेल तर मम्मी कोविडाचे ते सगळ्यांनी घेतला तू एकलो नाही मेगेल ताई नी मेगेल कुर्ला बाबा हॉस्पिटल आता वापस वच्चास की तुका बाबा वॅक्सीन हांव तुका निम गेला हां तुका कोण दिला वॅक्सीन कोण माझ्या डॉक्टरान दिलेलं अच्छा ते गव्हर्नमेंट वचून घेतला ना पळय बाबा हॉस्पिटल अच्छा बाबा हॉस्पिटल कुर्ला अच्छा बाबा असेल की ते पक्का जोक्स मारता ठीक आहे हॅलो कसं नाही या पुरो असना सांबाळून दवरी हे आमकां 16 वर्ष ते जावं
बुकलेट हे म्हणा पासबुक म्हण किती बरं का होय पासबुक म्हण की आज पडा होय पासबुकाचे लॉंग पासबुक होय आणि प्रॉपर दवर का त्या आणि उडकास दवर काय कॅलेंडरान घाल का कितलं वर्सान तुका केन्ना वॅक्सिन दिवची कसं दिवची करून ना जाल्यार 1 वर्सा मागीर आमी विसरतली लेबरच नव्या ताणी घेतला नव्या तागेल चेल्ला का तरी तागेल चेल्लो तर 2 वर्सां जातलो सो आता रिसेंट घेतला ना लास्ट इयर चालू असता गेले सो ताका नेमकी हांव तू खंयचे मिस केला आणि एक्स्ट्रा वाले ते खंय दुखून घेतले बेस्ट म्हळ्यार मागीर ताणें तागेल तोय म्हाका म्हणटा आशिल्लो मम्मीक मेळ्ळेलो तो मम्मीक म्हणटा आशिल्लो की तागेल पिडियाट्रिशना लागच्यान व्हरलेले घेतली म्हण अच्छा बट ते खंयची आशिल्ली त्या लिस्ट एक पाटी हांव कंपेर करून पळयता वय त्यांची कितें वरदान मागीर जाल्यार आमी आमगे पिडियाट्रिशन फायन नेमकी तो सॉर्ट जाल्ले आमी गव्हर्मेंटा वचून घेवचे होय पुरा जाण घेतात गव्हर्मेंटाक कसं लाग आमी इतलें घेवका इतलें घेवका म्हळ्यार गव्हर्मेंट दिता घेवका हे नाही मीन्स गव्हर्मेंटाचे इतले म्हळ्यार पिडियाट्रिशना लागच्यान विंगड घेवच्याक ठीक आस ना बेस्ट तर आमी पुरो टॅक्सेस पे करतात आमी पुरो हें पुरो घेऊ हांव आतां त्यांची सांगची आसली तुका होय आमी टॅक्स भरतात आमी कसल कोणी एक तो घेवत एडवांटेज घेवका ना गव्हर्मेंटा लागच्यान आता नेक्स्ट मंथ आमकां बरका टॅक्स आवले उडका शिट सीए फोन कर का बद्दलची म्हाका आतां उडका जाल्या रे जून येता तसं फटाफट कर का आता त्यावेळी चलो आता मानले सॅटर्डे असं हॅक्टिक शेड्यूल आता व्हिडिओ हांगाच्यान करता तो खूप जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज.